पोवालेले 9:30 गाडगेचे उजो लागला म्हणून आणि आमची एक गाडी भायर गेली कॉलाक मागीर आमी येवन पळयलें जाल्यार ते उजो कंट्रोल केलो आनी आमची दुसरी गाडी आपयली आनी नेवेच्यानी आपले 2-3 गाडी आपयले तितल्यान उजो सामको उजो कसो लागलो कितें उजो कसो लागलो की आमकां आयडिया ना आमी येवच्या पयलीं तो उजो पेट्टालो व्हडलो तुका आयडिया काय ना. आता जस्ट म्हाका न्यूज गावली की हांगा एअरपोर्ट अथॉरिटीची गार्बेज सेग्रिगेशन सायट आशिल्ली तातूंत कितें तरी ब्लास्ट जाला आनी उजो लागलो म्हणून हांव धांवन येयलो पळोवपाक. सो आतां जस्ट उलयतालो हांव एअरपोर्ट डायरेक्टरा कडेन तो कितें म्हणटा ते सेग्रिगेशन सायटीची तांची मशीन आहली गार्बेज कंप्रेस करपाची तातूंत कितें तरी स्पार्क जालो आनी हें जालो आनी मागीर ते बारीक बारीक परफ्यूम बी आसता पळय ते ब्लास्ट जाला सगळें प्लास्टीक जळपाक लागलें. सो आतां इन्क्वायरी चालू आहा तेंची. उसको वो मशीन में ये कर रहा था ना सामान दबा रहा था उसको एकदम वो मशीन ब्लास्ट हो गया तो वो जंप हो के गिर गया वो जंप हो के गिरा सर गिर पर पूरा जल गया पीछे से जला सर पीछे आगे से सब जल गया. वो किधर है अभी अदर को लेके गया सेठ लेके गया हॉस्पिटल में. हम लोग को मालूम नहीं था हम लोग अंदर था हम लोग गिरे तो दूसरे को भाग के आया हमको तो शॉक लग गया हमको बोल के लग गया ना वो चिल्ला 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 के मारा हमको मालूम भी नहीं हम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हम आ रहे.